लोकसभा वेंचणूक जाहीर झाल्या। गोयचो बीजेपीचो उत्तरेचो आणि आरजीचे दोनूय उमेदवार जाहीर झाल्यात। बीजेपीचो दक्षिणेतलो कोण दादलो काय बायल उमेदवार सगळ्यांची नजर सोमार मेरेन तिसऱ्या लिस्टान स्पष्ट जातले, मुख्यमंत्री उलयलो। महिला काय पुरुष असतलो दोगांयकूच चान्सीस आसा। आमी कॅन्डिडेट कोणी जरी आसलो जाल्यार आमची कार्यकर्ती सज्ज आसा। मोगोचो आमदार सुदीन म्हणटा लिस्टांतले वा बायल मनीस घडये नवो कोणूय आसूं येता। मोगोचो तेको भारतीय जनता पक्षाचे जे ज्येष्ठ नेता दिल्लीत आसा आनी गोंयांत आसा ते सगळे हे डिसिजन घेतले। थंय विमेन सीट दिवपाचो काय आसा तोच कॅन्डिडेट परत फुडें वचपाचो किंवा काय नवो कॅन्डिडेट येवपाचो। आमकां फरक भारतीय जनता पक्षान सुशिक्षीत कॅन्डिडेट दिलो की मजगतीं काँग्रेसूय लिस्ट जाहीर करपाचे तयारेत। गोयचे दोनूय उमेदवार एकाच बरोबर जाहीर जावंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।